नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार। गांवाचेर गांव हजार पावलां पावलां निमाणे माघार आदी आमदार फाटल्यान सरकार। आयुष्याची साठी हीच चिकाटी होच प्रतिकार। विसवाचे दीस चार देह भार उखलूंक तयार। दुयेंसाची महामारीचो शिश्टाचार। केन्ना उत्सव सुवाळे केन्ना संसर्गी शेजार सोयीस्कर व्यवहार। 40चे घराक बंधना 3 दीस कामाचो केदो भार। 10 दीस फिल्मी मैफलींची बहार। बघे शेकड्यांनी हजार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आंदोलना उपरांत सरकाराची माघार। मेळावले IIT प्लान रद्द। मुख्यमंत्र्यान केली घोषणा। IIT खंय व्हरता तें खंय अजून थारिल्लें ना। थोडे दिसांनी सांगता। कोविडाच्या नावान विधानसभा अधिवेशन गुटलायता 4 दिसांत 3 दिसूच कामकाज। विरोधी पक्ष म्हणटा मार्चांतले अर्थसंकल्पी अधिवेशन तरी व्यवस्थित घेयात। फाल्यां सावन गोंयांत 7 हॉस्पिटलांनी कोविड लसीकरण। 23,500 वाशिनां। कोविडाच्या सफाई कर्मचाऱ्यांक पयलें वाशीन। गुरुवार बायलो 18 वर्सां सकयल्यांक वाशीन ना। उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडून आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊक GMCत मेळून केली वासपूस। भाऊ स्टेबल उलयता आलिमेत घेवंक सुरू। तिजोरेची फोंडकुलो भरूंक महामंडळां बोर्डाकडेन आशिल्ली ग्रांट इन एड परत हाडूंक फर्मान। प्रसंगाक 83 कोटीचो आदार। गोवा बोर्ड नुस्तेमारी खात्याचे ग्रांट इन एड बंद। आनी 51व इफी फाल्यां सावन सुरू। कोविडांत हायब्रीड इफी। 10 भारतीय 9 आंतरराष्ट्रीय सर्गेस्त कलाकारांची फिल्मां। अनादर राउंड ओपनिंग फिल्म वायफ ऑफ स्पाय क्लोजिंगा। मेळावले IITचो प्लान रद्द। मुख्यमंत्र्यान आल्तीन बंगल्यार खासा बसका आपोवन जाहीर केलें। मेळावलेचो प्रकल्प खंय व्हरतले तें खंय सध्या थारिल्लें ना। मेळावले IIT प्रकल्पा आड 70तले गांवचे गांव सरकारा आड उबे जाता तें पळोवन सरकार फाटीं सरलो। IIT बरो प्रकल्प प्रदूषण नाशिल्लो आनी उदरगतीचो। मेळावलेकारांक खंय चिथावन घाल्यात। आयज जर आमकां जर ती प्रोजेक्ट आयिल्लो म्हाका बी खबर आहा प्रोजेक्ट जर आयिल्लो तर आमच्या मतदारसंघान डॅम ट्युरिझम इतर काही इनडायरेक्ट डायरेक्ट इको ट्युरिझम हांव सदां म्हणत आयिल्लो आसा। हे इलेक्शन आमी जिखले। आमी हेच विशय घेवन आमी लोकां कडेन गेल्ले। भोवमतांनी आमी 4 सीट आमच्या निवडून हाडल्या। भारतीय जनता पक्षाक लोकांनी कौल दिलो। पूण त्याच बरोबर आयज जेन्ना फाटे फुटोवंक लागल्या तरेतरेचे गोश्टी जावंक लागल्या हांव हात जोडून विनंती करता मुख्यमंत्री की हो प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघांतल्यान शिफ्ट करचो। म्हाका जर कॅपॅसिटी आसली हे फुडें व्हरपाक तर गोश्ट वेगळी। पूण जेन्ना लोकूच म्हणटा की हे शिफ्ट करपाची गरज आसा म्हाजे कडेन नाइलाज आसा म्हणून हांव तुमचे कडेन आयिल्लो आसा। इतलेंच रिक्वेस्ट करपाक की हो प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघांतल्यान तुमी दुसरे कडेन व्हरचो। आमी आमच्या लेवलाचेर ट्राय भरपूर केली पूण कितें आहा लोक जर कन्विन्स जायना तर म्हाजे कडेन आनी कांयच सोल्युशन ना ते फुडें व्हरपाक। की IIT हो प्रोजेक्ट ती कसली इंडस्ट्री न्ही। इट इज नॉट अ पोल्युटींग इंडस्ट्री। जेच्या मार्फत फाल्यां सकाळी पोल्युशन बाबा 70 जातलें आसत जाल्यार तें नासलें। ही निव्वळ एड्युकेशनल प्रोजेक्ट जो सरकारी जागेचेर करपाचो जो थारायल्लें तो फक्त डेव्हलपमेंट म्हणजे त्या कुळेले आनी मेळवले भागा पुरतोच नासलो। कारण जेन्ना एखादो प्रोजेक्ट येता तेन्ना थंय सगळ्यो म्हणजे इकॉनॉमिकल एक्टिविटी येतल्यो ट्युरिजम एक्टिविटी येतल्यो सगळ्यो म्हणजे मुळात थंयसरली सगळी ओवरऑल फायनान्शियल कंडिशनी लोकांची खूब मोठ्या प्रमाणात जी आसा ही बदलपाक शकताली। बट विशेष करून खास काही लोकांक थोड्याशा लोकांक रॉंग फील केले गेले। नाका जाल्ले लोक आमच्या अध्यक्षान उलयता आसतना सांगलें जाका काही संबंदय ना हे पुराय गोंयांतले विविध प्रोजेक्ट आडोवपा खातीर फुडें सरलेले आहा पळय ते लोक थंयसर दिसपाक लागलेले आहा। जेंकां गोंयच्या डेव्हलपमेंटाच्या फंडान वेगवेगळ्या गजाली आडीत आसा त्यो तांकांय खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी ते थंयसरी हाडूंक वयचे अशें तांकां दिसूंक लागलां। मनशाचो विकास हो गृहीत धरून आमी सगळी डेव्हलपमेंट करीत आसता। त्या खातीर म्हणजे विशिष्ट लोकांक आमकां त्रास करपाचो ना हे सगळें कन्सिडर करून आमी
मेळोले हांगासर जावपी प्रोजेक्ट जो आसा तो थंयसरल्यान आमी जो आसा हो कॅन्सल करता, पण गोंयांत दुसऱ्या जाग्यार जो आसा हो प्रोजेक्ट आमी करपाच्या दृश्टीन सरकाराची पावलां जी आसा तेजेर योग्य निर्णय जो आसा योग्य वेळी घेतलो वयता. केसीस परते हय तशें रिक्वेस्ट आसा ज्यो ताका थोडोसो प्रोसेस आसा वॉट एवर दॅट वील गो थ्रू द ज्यांच्यानं वेपन बीन यूज केलं त्यांचे बीन फाटी घेतात. हांवें त्या खातीर सांगलें तुका हांव आत्तां कांयच सांगूंक शकना. इट इज अ प्रोसेस. मेळावलेकरांच्या भावनांचा आदर केलो, गोंयकारांच्या भावनांचा आदर कित्याक करिना काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रश्न. म्हजो प्रश्न आहा, वाय आर यू नॉट रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द होल स्टेट when it comes to saving Mole? Why are you not respecting the sentiments of the whole state when it comes to stopping coal? Why are you not respecting the sentiments of the whole state when it comes to stopping the 3 linear projects? Or for that matter to save Madhai? म्हळ्यार तुका फक्त तुजे आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं पडपाचो आहा म्हणून तूं सालवार जावंक सोदता आनी मोले थंय काबार करपाक तुका कोता येता. म्हादय डायवर्ट करूंक तुका वयल्यान डायरेक्शन आयलें म्हणून तें कोता येता. काय अडानीचे तुम्ही सगळे एम्प्लॉई जाल्ले आहा, अडानी आनी जिंदालाचे. हो प्रश्न जाल्लो पडटा आनी हो म्हाका दिसता सीएमान उत्तर दिवंक जाय. ओगीच हें आतां केलें म्हणून कित्याक बीजेपीक क्रेडीट ना हातून. अनाउन्स दॅट देर वूड बी नो IIT इन 70. आय थिंक इट वॉज फायनल. सीएम हेड नो से इन इट. हाजे पयलीं हांवें म्हणिल्लें आहा की सीएम ताका भिता आनी ताजे खातीर तो तें करतलोच म्हणून. आतां सारकें सिद्ध जाल्लें आहा की तो भिलाच म्हूण ताका आनी तो हें सगळें करता आपले फुडें सालवार जावपाक म्हणून. फुडल्या इलेक्शनाक आपल्याक एक चान्स पॉलिटिकली जितो उरपा खातीर ताणें हें केल्लें आहा. कोविडाच्या नांवान विधानसभेचें अधिवेशन 4 दिसांत गुटलायतात. कामकाज सल्लागार समितीन थारायलें 25 जानेराक अधिवेशन सुरू जातलें. दिसाक 2चे सुवातेर 3 लक्षवेधी थाराव घेवपाचें थारलां. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा मार्चांत तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन व्यवस्थीत घेयात. अधिवेशन 4 दिसांचें. मदीं 26 जानेर. कामकाजाचे 3च दीस. 3 दिसांत चर्चा कसली? Monday to Friday, 25th it starts with only one day holiday, that is 26th January. So this is a short session, as you know, because of the pandemic we can't have a very long session, but we have tried to accommodate as much of business, government business as well as private business as possible. Normally, as per the business rules of the house, only 2 calling attentions are allowed. We have allowed 3 calling attentions per day, so that the members of the legislative assembly, whether opposition or ruling, can raise important issues. Yeah, there are 5 bills which have been listed and which came up in the last session as well. So they will also be taken up for consideration, passing. And Goa regulation of house building advance bill, Goa non-biodegradable garbage control amendment bill, Goa fiscal responsibility and budget management bill, the Goa municipalities amendment bill, the Goa motor vehicles amendment and taxation on passenger and goods amendment bill. So these are the 5 bills which will come up in this particular session. On 29th we have the private members business day. सेशन जरी 4 दीस असलें एक्चुअली 3च दीस खरें सेशन जाता. एक दीस मदीं 26 जानेवारी हॉलिडे आनी पयलो दीस पळय आहा तो गव्हर्नर्स एड्रेस आसा. त्या दिसा बिझनेस कांय जायना. एक डिमांड जो आमी केला क्लियरली सगळ्यांनी की मार्च म्हयन्यांत फूल फ्लॅश सेशन जावचें. तातूंत भितर बजेट सेशन जें जातलें तें फूल फ्लॅश घेवचें. म्हणजे सगळ्यांक आमकां 20-21 दिसाचें तातूंत भितर बजेटूय पास करपाक जाता आनी ताजेर डिस्कशनूय जातलें आनी सगळे क्वेश्चन सब्जेक्ट सगळे आमकां डिटेल वचपाक मेळटलें. सगळे मेंबरांचें सजेशन आशिल्लें की ह्या सेशनाक 3च दीस मेळटा आमकां वर्कींग. 3 दिसां भितर आमकां कमीत कमी एक 5 तरी कॉलिंग एटेन्शनां एक दिसाक घेवपाक दिवचीं. 5 कॉलिंग एटेन्शनां घेतलीं जाल्यार 5 ते 15 जाता. आतां ताजेर डिस्कशन जालें, ताजेर भरपूर चर्चा जाली. गव्हर्मेंट 5 दिवपाक सोदना. गेल्ल्या वर्सा 7 दीस सेशन जालां. ह्या वर्साची सुरवात, ह्या नवें वर्स 2021 ह्या वर्साची सुरवातच आमची जाता 3 दिसाचें सेशनान. National education policy and its impact in the state. Then on the Tanmar project and the Madhai case. These are joint questions which are likely to come. So that third day, we are exposing the
land conversion scam. These people wanted to convert the biggest missionaries, the San Francis Xaviera परस व्हडले कन्वर्जन करपाक हे आयिल्ले मनीस. हे हांचे जे कन्वर्जन चालू आहा ताजेर आमचो एक क्वेश्चन आहा 49.6 म्हळ्यार NOC फॉर सेल. फाल्यां सावन गोंयांतूय कोविड लसीकरण सुरू. 23,500 वाशिनाचो स्टॉक गोंयांत पावला. कोविड रुमांत वावुरपी सफाई कर्मचारी पयल्या वाशीन घेतलो. 7 हॉस्पिटलांनी लसीकरण जातलें. GMC मुखेल सेंटर पयलीं 700 जाणांक वाशीन दितले. गुरुवार बायलो 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक वाशीन ना. प्रधानमंत्री शेनवारा लसीकरण आनी कोविन ॲप लॉन्च करतलो. गोवा में वैक्सीनेशन 7 जगह होने वाला है और आवर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, आवर टोटल मेडिकल टीम, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड. और मेन फंक्शन जो रहेगा वैक्सीनेशन का इट्स फ्रॉम द गोवा मेडिकल कॉलेज. डेफिनेटली गोवा की पूरी तैयारी हो चुकी है. वी हैव गॉट अप्रॉक्सीमेटली द 23,000 ऑफ द डोसेस फॉर द वैक्सीनेशन, बट द इनिशियल स्टेज वी आर गिविंग ओनली द 800 sample vaccination for the 800 people. 700 झालं. 700, yeah, not 800, but it is 700. 100 each. सो सगळ्यान मेजर सेंटर GMC आसा वॅक्सिनाचो आनी तो आमचो रेडी जाला. आतां हांव आनी सेक्रेटरी थंय रावले आमकां आमी वचून ते आतां चॅक करतले. फाल्यां ते सकाळी 9 स्टार्ट जातले आनी तुमी फाल्यां येवन पळोवपाचें स्वता. आनी एज पर दी गायडलायन्स ऑफ दी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तशें केलां आमी सेंटर. आनी आमचो फर्स्ट पेशंट आसतलो आमचो सफाई कर्मचारी जो कोविड वॉर्डान काम करता, ताका आमी पयले दिता. स्वरूप म्हणजे कार्यक्रम फाल्यांचो कसो आसतलो, सुरवात कशी आसतली तेजी? सुरवात अशी आमी लोकल असं काय ना. आज फाल्यां आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर देशाक एड्रेस करतले आनी ते कितें 18 स्टेटी कडेन उलयतले, जे कोण वॅक्सीन घेता पळय तांचे कडेन उलयतले अशें म्हणून आमकां सांगलां. आनी ते पर्सनली 1 to 1 उलयतले. जो कोण बेनिफिशियरी आसा वॅक्सिनाचो फर्स्ट बेनिफिशियरी तांचे कडेन उलयतले. ओके. सर GMCचे कितले हेल्थ केअर वर्कर्स आसा? GMCचे आमचे 5,500 कितले आसा. 5,500 तांचे जाले उपरांत मागीर लोकांक मेळटले अशी तरी अजून पॉलिसी येवं ना. गव्हर्मेंटान म्हटलां ताच्या उपरांत सगळ्या जनरल पब्लिकाकूय घेतले. हाय रिस्क ग्रूप अबाव 50 आनी पीपल वीथ कोमॉर्बिडिटी तांकांय घेतले. एकावन्नावो इफी शेनवारा सावन सुरू जाता. हे खेप कोविडाक लागून इफी हायब्रीड पद्दतीन जातलो. 224 फिल्म महोत्सवांत आसतली. 19 भारतीय सिने मळावेले जाल्यार 9 आंतरराष्ट्रीय सिने मळावेले सर्गेस्त कलाकाराची फिल्मां इफीत दाखयतले. डॅनिश फिल्म अनादर राउंड इफीचें ओपनिंग फिल्म. जापनीज फिल्म वायफ ऑफ द स्पाय समारोपाक. Festival will be conducted in the hybrid format, where there will be movies screened in the auditorium and some of the sections are curated for the online platform. The chief guest for the festival, the Sudeep Sanjeev, better known as the Sudeep, is a film actor, director, producer, screenwriter, television presenter and a singer who is primarily works in a Kannada language films. In addition to this appearance in the Telugu, Hindi and Tamil language films. The Lifetime Achievement Award winners is an Italian cinematographer. It is an vicarial storio be honored with a prestigious Lifetime Achievement Award. The focus country for this year is in Bangladesh. The festival will be celebrated the 100-year legendary film icon, the Bharat Ratna late Sri Satyajit Ray. Total 60 countries have participated. There will be close to around 119 screenings will be happen in a physical format, out of which the 85 are premiere movies that includes the international and national movies. Opening movie will be the Another Round and the closing movie which will be the Wife of Spy. इफ्फीचो उक्तावणाचो सुवाळो ऑनलायनूय पळोवपाक मेळटलो. और इफी के उद्घाटन और बाकी कार्यक्रमों के लिए लोग जिनको सुरक्षित दूरी और मास्क के साथ जगह मिलेगी वो आएंगे
बाकी लोग और गोवा के बाहर के लोगों को ऑनलाइन भी इसका दर्शन होगा, तो ऑनलाइन लेना है, लेकिन सभी लोग एक अच्छा फिल्म फेस्टिवल होगा ये निश्चित है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया। कुडचड्यार आपाचें वीज आंदोलन जावपाचें आशिल्लें। कॉर्नर मिटिंगेची तयारी चलताली। पुलिसांनी येवन प्लान आडायलो। उपजिल्लोधिकाऱ्याचे अर्द दाखयली। आपवालांचें पुलिसां कडेन वाजलें। उपरांत सांजे कांय मोजके वावुरपी फुडाऱ्यांक घेवन सभा जाली। आमदार मंत्री काब्राल पुलीस आनी अधिकाऱ्यांचो गैरवापर करता म्हूण ताच्या नांवान शेबय। If Kejriwal can give free electricity in Delhi, why can't any other government in Goa give free electricity? I am going to tell you why they can't give free electricity. It is because they need money for buying MLAs. अब मुझे एक सवाल का जवाब देना। I want you to answer. I can't answer. I don't know. क्या ये 12 MLA, did these 12 MLAs go to BJP for free? क्या मुफ्त में गया था ये लोग, सारे लोग 12 लोग? हाँ, पैसा आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ट्राई करके देख लिया। बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, एमजीपी को भी देख लिया, सारी पार्टीज को देख लिया, छोटी पार्टी को भी, बड़ी पार्टी को भी, लेफ्ट पार्टी को भी, राइट पार्टी को भी। अब एक चांस इस बार आम आदमी पार्टी को देकर देखो। इस बार देखो आम आदमी पार्टी ऐसा गवर्नमेंट बनाएगी, इतना अच्छा काम करेगी that all of you will fall in love with आम आदमी पार्टी and will never let go of आम आदमी पार्टी, my friends. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडून आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊची सकाळी जीएमसीत वचून वासपूस केली। बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतय आशिल्लो। भाऊक उठून बसयला। भाऊ उलयता, पोटांत आलिमेत घेवंक सुरू केला म्हूण मुख्यमंत्र्यांनी जीएमसीच्या डिनान मिडियाक सांगलें। भाऊची रिकवरी खंय बरी आसा। श्रीपाद भाऊच्या आज हेल्थ म्हणजे तांची तब्येत खूप बरी आसा। आम्ही आज उलयले तांच्याकडे, ते आज उठून बशिल्ले आणि लिक्विड डायट, सेमी सॉलिड डायट पासून घेतल्या तांच्यांनी आयज, आणि तांकां आज खूप बरें दिसता। तांचे क्रिएटिनिन आणि अदर रिनल पॅरामिटर्स आता सगळे नॉर्मल जाल्ले आसा। आणि एम्साचे डॉक्टर मॉनिटर करतात त्याच्यान काय ना, आता कशें आसा न्ही, आमकां एक आमी प्रोटोकॉल घातिल्लो आसा। तो प्रोटोकॉल जर डेविएट जालो जाल्यार आमी तांकां कॉल करूंक शकता। अजून आमी तांकां कॉल करूं ना, कारण सगळे एज पर दी एडवायस चलता। आणि गोवाचे डॉक्टर्स आमचे टीम आसा न्ही, एनस्थीशिया हांव स्वता वचून पळयता, आणि आमचे जे किडनीचे दोतोर आसा सगळे जाण तांकां पळयता वचून। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ हांकां पळोवपा खातीर आज व्हायस प्रेसिडेंट व्यंकय्या नायडूजी आयिल्ले, आणि व्यंकय्या नायडूजीच्या बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट कानोडे आणि स्पेशली जे डीन डॉक्टर बांदेकर हे आमचे बरोबर आशिल्ले। आजची त्यांची कंडिशन ही खूप इम्प्रूव्ह झाल्या, कालच्या पेक्षा आज खूप कंडिशन इम्प्रूव्ह झाल्या। म्हणजे आमकां थोडीशी त्यांची बाकीच्या फंक्शनिंगाचेर थोडीशी चिंता आशिल्ली, बट ती बी आज त्यांचे सगळे व्हॅल्यूज हे नॉर्मल आयल्या। इज सेटल म्हणटा तसो, म्हणजे कालचो थोडोसो ताची डिसीज गेल्ल्याचें दुख्ख आशिल्लें, बट आज इम्प्रूव्ह जाल्यात ते खूब। म्हाका दिसता आनी एक थोड्या दिसांनी तांकां कदाचित सिच्युएशनी भितर बीन एडवायस करतले भायर करपाक, पण निश्चितच म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की तांची तब्येत डे बाय डे अजूनही सुधरत आसा। दिल्ली का डॉक्टर फिर वापस आने का कुछ चांसेस? मुझे नहीं लगता है दिल्ली के डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर्स के वापस आने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने कंटिन्यूसली सभी डॉक्टर्स दे आर इन कोऑर्डिनेशन विद द एम्स डॉक्टर्स के साथ। और उन्होंने परसों भी कहा था, क्योंकि अपने जीएमसी के डॉक्टर उनकी जिस तरह से केयर ले रहे हैं, उनके लिए दिल्ली के डॉक्टर्स को वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने खुद उन्होंने कहा था, डॉक्टर राजेश्वरी वन हु हैड कम सेकेंड टाइम टू सी अबाउट थर्ड टाइम एक्चुअली, द 2 times इन कोविड एंड नाउ द थर्ड टाइम ड्यूरिंग द एक्सीडेंट के लिए उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया था हमारे पूरे गोवा मेडिकल कॉलेज के टीम को, जिस तरह से वो श्रीपाद जी बहू की चिंता कर रहे थे, जिस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे वर गिविंग, दे हैव अप्रिशिएटेड वॉट एवर इज द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज
तिजोरेची फोंडकुलां भरूंक सरकारान महामंडळ आनी प्राधिकरणा कडेन आशिल्ले आदले ग्रांट इन एडाचे पयशे परत घेवंक सुरू केल्यात. 12 महामंडळां आनी प्राधिकरणा कडेन आशिल्ले सुमार 83 कोटी परते घेवंक प्रक्रिया सुरू. गोवा बोर्ड आनी नुस्तेमारी खात्याचे ग्रांट इन एड बंद करपाचें थारलां. पयशे सरकारी तिजोरेंत हाडून 20 फेब्रेर मेरेन कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवपाचो. येणावळ पडल्या आनी कोविडांत डावन जाल्ले मार्केट अजून जाग्यार येवंक नाशिल्ल्यान येणावळीक नवे टॅक्स लावप कठीण. आतां आडकल्ल्यो आनी पेंडींग आशिल्ली येणावळ ओडपाक सरकारान सुरवात केल्या. खाते, महामंडळ आनी सरकारी प्राधिकरणा कडेन वापरी नासतना उरिल्ली ग्रांट इन एड परत सरकारी तिजोरेंत ओडूंक सुरू. 12 महामंडळां आनी सरकारी प्राधिकरणा कडेन 82 कोटी 88 लाख रुपया पडून आसात. सरकारान दिल्ले ग्रांट इन एड वापरिनासतना उरल्यात. सरकार ते परत मागता. पयशे परत सरकारी तिजोरेंत हाडूंक 20 फेब्रेर मेरेन कंप्लायन्स दिवंक सांगला. एसटी फायनान्स महामंडळा कडचे 24 कोटी, गोवा बोर्डाचे 19 कोटी परत घेता. आरडीएतले 15 कोटी 70 लाख रुपया, फार्मसी कॉलेजीतले 4 कोटी 30 लाख, आयटीचे 4 कोटी 12 लाख रुपया, रेराचे 3.5 कोटी, आयपीबीचे 1 कोटी 78 लाख रुपया, सीआरझेडाचे 1 कोटी 40 लाख रुपया परत घेतले. गोवा बोर्डाचे 25 लाख आनी नुस्तेमारी खात्याचे 3 लाख एड पडून आसा. दोगांचोय ग्रांट इन एड बंद करपाचें थारलां. पयशे परत सरकारी तिजोरेंत हाडून 20 फेब्रेर मेरेन सरकाराक कंप्लायन्स दिवंक सांगला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.